श्री हरिगुरुभ्यो नमः। एक विशेष अवकाश आमगेले समाजांतू बालपूजा, वटपूजा, वटुपूजा, दंपती पूजा हे सगळं घरवंदांतू कोर आशिल्लें एका कारणान सहज जीवन जगताना खंयचे प्रायेर कसन जगता म्हणून आमकां कळना। हें सगळं जावं कशें की जाल्लें तसलें एक जिवात्माक सगळं एक तृप्ती जावचे खातीर आमगेलें शास्त्र विहित जावन आशिल्लें बालभोजन, कुमारी पूजा हें सगळें दवरलां। एक चंडिका होम करतना कुमारी पूज म्हणून करतात, तशी वटपूज म्हणून तंतूय करच्यास, अशें सगळें एक संकल्पांनी आमगेलें सगळें अनुश्ठान घडता। तशी कन्या पूजा म्हूण सांगून घेवन सादारण प्राय आयिल्ले चलयेक आनी व्हडली जायरातील चलयेक 15 तारीखेक बेंगलोर मठांत 12 वर्सां घेवन 25 वर्स ते आशिल्ले अविवाहित व्हडली जायरातीले चलये चेडवांनी थंय येवन पावका। बेंगलोर आशिल्ले मात्र म्हूण न्ही, कोणी जाल्यार थंय येवन घेवन सामेल जाता ते एक प्रसाद घेवं उद्देश आमगेले समाजांत ते कालाक जावका जाल्यार विवाहादी कार्य जावका, सुख दांपत्य देवान दिवका, चलये चेडवांक ते प्रायेरी व्हडली जगतशी तांगेले मनांत भावन येवका, चांग जीवन जेवका, सुदृढ समाज जेवका। कशें की एक चेडून जेन्ना लक्षा पोरो खंय तसले एक जीव आत्मसारी तांकांय संतोष जेवच्याक शास्त्र विहित एक कार्य। त्यामुळे शिशुपूजा म्हळ्यार बालपूजा, वटपूजा, कुमारी पूजा हे पोरा थंय जाल्लें, ब्राह्मण पूजा जाली। आतां हें 15 तारीखेक कन्या पूजा म्हूण घेवन 12 दुखून घेवन 25 वर्स थंय व्हडली जायरात येयलें चलयांनी थंय येवन पावतशें जेवका। तुमगेलें नांव थंय हांगा दाखोवत नंबराक थंय जाल्यार बेंगलोर मठांत मॅनेजराक तुमी कॉन्टेक्ट करून घेवन येवन पावन घेवन हें कन्या पुजेक तुमगेलें नांव दिया। एक घरा दुखून एकलें म्हूण न्ही, 12 वर्सां करून घेवन 25 वर्स ते आशिल्ले कोणकी आसा ती तांणी चलये चेडवांनी थंय येवन पावच्याक अनुकूल करून घेवन येवयेत म्हूण घेवन हे मुखांतर तिरसीत आसा ती तुमकां येवच्या वचच्याक वेवस्था तुमकां करून घेवका जाता। थंय राबोवपी सगळं तुमी सुरय सांगलें म्हूण जाल्यार परगांवतल्यान येता जाल्यार थंय राबच्याक वेवस्था करतले, ना जाल्यार सगळीं पावत तशें येवन घेवन कार्यक्रम जावन राती पुना हांबायसून येवच्याकय आयचें प्रयाणा सगळें अनुकूल आसा। तशी हें सगळं तुमकां म्हायती दिल्या। आनीक एक दिसांनी तुमकां डिटेल्स कळका म्हूण जाल्यार तुमी मठा थंय नंबरार फोन करून घेवन विचारून करून घेवेत। येताना आमी कन्या पुजे बसचें म्हणटाना ताका जाता जाल्यार कसं म्हणटा ती दावणी म्हूण आसा, न्ही जाल्यार कापड न्हेसयता अशी येवकाशी वेळ। आनी कसं की ते पॅन्ट टायप ड्रेस हें सगळें घालून अशें आयल्यार रिचांग आमगेले संस्कार मात्र न्ही, अशी ताका एक चंदाई आसता हें सगळें मना व्हरका। तें करून घेवन हाफ सॅरी म्हूण घेवन आशिल्लें तें जाता, न्ही जाल्यार कापड अशी 12 वर्सां चलयांनी कापड न्हेसोवचें आनी शेशा पुरो तांणी तें गवन म्हणलें कसं की आसा तें घालून घेवन येवचें असं सगळं म्हळ्यार आमगेले ड्रेस आनी कसं नांव म्हाका चड सांगूंक कळना, शालवार कमीज आसा पुरो न्ही जाल्यार टी शर्ट्स असं सगळं धारण करून देवस्थानां जायत, स्वाम्यांगेर जायत सगळें ह्यान अशी राबचें चांग। तर प्रत्येक जावन कन्या पुजा येताना तुमी हो ड्रेसो घेवन येवका, घालून येवका आनीक ते प्रसाद घेवका। थंय कन्याक विशेश एक फूल कुंकुम सगळें दिता तें तांणी स्विकार करून घेवन आमगेले समाजांत जाय जाल्यार तितली कन्या आसूका। समाज व्हडलो व्हडटा जाल्यार चले चेडवान मात्र आसता जायना, चलयांनी आसूका आसता भावना तांकां ते प्रायेरी विवाह जावच्याक एक मनस्थिती येवका। कसं की कारण सांगून घेवन आमी दूर वचना नजा, दूर म्हूण सांगल्यार मागीर पोरो म्हूण घेवन तवळी एक 25 वर्स म्हणटा जाल्यार हिचे विवाह जावच्याक कसन्याची एक अड्डेस म्हूण जाल्यार ना तसले एक दुर्विचार नाका म्हूण दिसता तसले एक मनोभावन आसा जाल्यार हे सगळें देवान दूर करता। आमगेले समाज आमगेल्यान तूं सांचेरडू हें जेवका, ब्रह्मचारी जेवका म्हळ्यार कालगाला उपनयन जेवका, तशींची कन्या हानी वांटून येवका, प्राये चलयेन आसूका तांकां योग्य कालार विवाह जावन छंद संसार जीवन जावन
आमगेलो गौडसार ब्राह्मण समाज म्हण सांगल्यार अंतू पुराजने आसती मनगड करून चिरडू दे आसती हें एक प्रगती आनी एक चक्र एक वेवस्था एक अशी जावका जाल्यार आमी देवाला सांगल्यार देव करतलो कसनय जात उणेपण आसता रे देव तें दूर करतलो म्हूण सांगून घे न्हू विद्या समस्यात देवी भेदाः श्रेयस्समस्या सकल जगत्सु थंय एकया पुरीत मुंबईत काते सते सव्य परापरोक्ती म्हणून गेला आमी जननी महालक्ष्मीला प्रार्थना करची तशी ते लक्ष्मीनारायणान कृपेन आमगे समाज जावका जाल तशी संपत भरीत आचारवंत विचारवंत जावच्याक हें एक विशेष देवा लागीं प्रार्थना कन्या पूज करून घेवन आमी परमात्मा लागीं प्रार्थना करचें तें दुखून घेवन तुमगेले 12 वर्स करून घेवन 25 वर्स भितर आशिल्ले चेल्यांनी प्रयत्न करून घेवन येवका आमगेलेचे ड्रेस घालून घेवन येवका जाल्यार तितलें प्रयत्न करून घेवन अंते घालून घेवचे आसता पुरो फूल मारून घेवचे आसता पुरो तीळ आसताले तशें आतां कांकण आसतालें हें सगळें घालून घेवन येवन थंय पाग घेतल्यार बरें आमी आमगे संस्कार जाला म्हण जाता सोमेले येताना आमगे देवान सोम्यान पळयलें तें अक्षय जाता तथास्तु जाता देवाले अभय वरद हस्त म्हणटा ती अशी आसो म्हूण सांगता आसता ती म्हणून ताजेर वरद आसता पण आमी देवान कशें सोदता की तशी आसता तशें जाता तें दुकान आमकां शोचुका की तशें गेल्या रे तशें आसता तशें जाता हें मन आवडटा तें दुकान आमी देवालयाक धर्मगुरूक गेले की हांव धार्मीक कार्यक्रमां वताना आमी योग्य रितीन वचचें प्रयत्न करता म्हूण सांगून घेवन हे मुखांतर पुनः सांगतास 15 तारीखेक हें कन्या पुजेक तुमी 10-12 तारीख भितर हिची सूचन दिवका 10 तारीख भितर दिल्यार बारी सांग तशी ताका जावपाची वेवस्था न्ही करपा जाता तें दुखून प्रयत्न करून घेवन हें आयकून घेवन तुमी आयकले जाल्यार ते 12 वर्स 25 वर्स आशिल्ले चेले चेडवांक हेजी म्हायती दिया येवचें वचचें कसन बेंगलोरा येवपा जाता मठाक ताका जावपा जाल्यार वेवस्था करून घेया म्हूण सांगून घेवन हें मुखांतर सूचन दिता नमस्कार.